बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं म्हणून सगळ्यांक तुमकां सकाळच्या दिसाक ह्या अवतारा भोंवतणी एकठांय जावन पळोवन आमी खुशाल देवाक दिन वासुया. आमकां आनीक एक दीस ताणें दिलो आनी पवित्र आत्म्याचे परबेक आमी तयारी करता आसतना ह्याच आत्म्याच्या बळान आमी काळजीदार जावं, जाणवायेन भरलेलीं जावं, देवाची भिरांतीन आनी पेल्याचे मोगान आमी वाडूंक आमकां आदार मागुया. हे मीस रीता वाज हे आमची भयणी पासत भेटी जावन आज तिच्या मरणाचो दुसऱ्या वर्साचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाची बागेली तिका करूंक मागतना सांताना आब्रेव ही आमची भयण अंतरल्या. तिचे आज मरण सांजे 4 वाजता सांता क्रूज फिरगुजेंत. सांताना आमचो आंद्रे आब्रेवाची भयण जायती कश्टोली ती. स्वर्गीच्या बापान तिका कश्टांचो इनाम कसो स्वर्गीचे राज फावो करूंक मागुया. आज बर्थडे लोवी ब्रागांजा वेलिंग्टन गॉमिस तांकां बरी भलायकी मागतना वेडिंग एनिवर्सरी करतात मानुएल आनी स्पेर्तिना फेर्नांदीस, नोलास्को पेरेरा आनी लुजिया विएगस आनी हेरूय आपलो लग्न वार्षिक दीस पाळटात तांकां आनी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवादीन घालुया. बरी भलायकी शांती मागुया. काळजांत दुख दोतेल्यांक बोगसणें दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर. तूं आमकां जिवीत दिवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. तुजे काळजीदार गोवाय संवसारांत जावंक तूं आमकां पाठयताय. सुम्या काकूत कोर. आनी पदवीदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमची एकल्याची इंतेसांवां बूक करून रीता वाज ही आमची भयणी पासत, सांताना आब्रेव आमची भयणी पासत मागुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याची सोकोत आमचे ताईन देवन येवं दी. तिचे वरवीं तुजी खुशी आमी विस्वासीपणी मनान सांबाळूं आनी कन्यांनी पाडूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलू वयल्यान देसांनी भोंवून एफेजाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीच मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी सतमांतल्यान तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यंत आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी प्रतिपाल केलो, जुवांवाचें. पावलून म्हणलें, जुवांवान जिवीत बदलोवपाचें स्नान दिलें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर मुणगे जेजूचेर तांणी बावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरला तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले.
तो देवस्थानान भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवन वावुरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रितुमीच्या राज्यानू देवाच्या मनाक गायोन करात. म्हणया प्रितुमीच्या राज्यानू देवाच्या मनाक गायोन करात. उठ देवा, तुजे शत्रूची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. दुंवर जसो उबून वेता तशेंच तेय उबून वेतात. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातकांचो बोजम जाता. जबाब. प्रितुमीच्या राज्यानू देवाच्या मनाक गायोन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात. आनंदान मुरगोटून गायात नाचात. सर्वेस्पराक सोदगितां गायात. ताच्या नांवाच्या मनाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्पराचे सोवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उलासात. जबाब. प्रितुमीच्या राज्यानू देवाच्या मनाक गायोन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एक सुरांत देव बिराडाक एक घर दिता. कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब. प्रितुमेच्या राज्यानू देवाच्या मनाक गायोन करात. उद्गार. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्या म्हणटोच सर्गीचे वस्तूंचे जावून दी तुमचे उतरेक. तोय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांनी जेजूक म्हळें, आतां की तूं उगडापी उलयताय वेपारी न्हय, तूं सगळें जाणूय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें. आनी कोणें तुका कितें विचारची गरज ना. हे पासतून देवतावन आयलाय म्हूण आमी विस्वास दवरता. जेजून तांकां प्रतिपाद केलो, आतां तरी तुमी विस्वास दिवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो की तुमी सगळे आपआपले वाटेन शिंपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाताक बाप आसा. म्हजे सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हळां. संवसारांत तुमकां खूंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जोईत व्हेलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, आयज दोनूय वाचपांनी आमकां काळजीदारपण वो काळजीदार हें उतर मेळटा. पयल्या वाचपांत बागेवन पावलू देवस्थानांत भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो. देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरतालो.
भाग्यून पावलो. पयले क्रिस्तांवांमध्ये काळजीदारपण एक पवित्र आत्म्याचें देण. जेजू आपल्या शिसांक सांगता काळजीदार देयात. हांवें संवसाराचेर जोईत व्हेला. देर वील बी पर्सिक्युशन्स. तुमकां पिडापीड दितले, तुमकां भायर आयतले. जे भाशेन ताणें म्हाका भायर आयलो, पूण काळजीदार जायात. भाव भयणीनो, आयच्या समाजांत काळजीदारपण एक शेगूण जो आमी आपणावंक जाय. सोंपेपणी आंग काडपाक, सोंपेपणी हात वयर काडपाक, टू रेज आवर हँड्स इन डिस्पेर, सोंपें जाता. जायते भुरगे आपल्याचो परिक्षेचो निकाळ मेळलो, आपल्याक जाय तसो, आपल्या आवय बापायक ती रावताली तसो मेळो ना जाल्यार जायते फावटी जीव दितात. जायते फावटी निराशी रावन घरांत बसतात. जायते दे गेट नर्वस ब्रेकडावन. सगळें सोंपलें अशें चिंतात. कुटुंबांत घोवा बायले मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें बरें वचना, रोखडेंच आंग काडटात. सगळें सोंपलें. 1996 वर्साक हांव होली स्पिरिटांत पातकूर कहो गेल्लो आनी म्हजो रूम पयलो आसलो. जून जुलय पावसाचो म्हयनो. ह्या 2 म्हयन्यांनी कितल्योच केसीस हांव होली स्पिरिटांत आसतना हॉस्पिटल लागीं आसा आमचें. हॉस्पिटलाक तेंकोन सिमितेरी आसा ती होली स्पिरिटाची. हें ओल्ड हॉस्पिटल. सगल्योच केसी सकाळ फुडें 2 3 दाराचेर मारतात, बेल मारतात आनी हांवें उठूंक पडटालें. कोल्यो केसीस, एटेम्प्ट ऑफ सुइसायड, चड करून लासलेली. फादर मातशें एनॉयंटींग दी. जीव काडपाची. कोण वीक पिता, कोण उजो लायता, कोण न्हिदेची टॅबलेट घेता. कितल्योच केसी 2 म्हयन्यां मदें. आंग काडप तरेतरेच्या प्रश्नां मदें सोंपें जाता. इट इज सम कायंड ऑफ एस्केपिजम. भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां एक एकल्याक उलो मारता काळजीदार जाय. ओत्मीक जिवितांतूय काळजीदार जाय. संवसारीक जिवितांत दुबाविणी गरज. ओत्मीक जिवितांतूय आमी एक एकलो काळजीदार जावंक जाय. तरेतरेच्या प्रश्नांक आमी सांपडटा जायते फावटी. काळजीदारपण गरजेचें. एक देणें पवित्र आत्म्याचें. आमी तें आपणावंक जाय आनी मागूंक जाय. It means different types of persecutions. आमची पवित्र सभा आमच्या भारतांत जायते तरेच्या पिडापिडांक फुडो करूंक पडटा. आमकां चीट धाडल्या. मणिपूर ह्या वाठारांत हिंसा जावन, वायलन्स जावन जायते क्रिस्तांव बाबडे घरदार नासतना आसात. जायत्या इस्कॉलां मोडून उडयल्या. खूब पिडापीड नॉर्थ इस्ट वाठारांत. थंय काळजीदार जावन सगळें जायते फावटी सांडलें तेन्ना, तुजे घराक पर्यंत उजो लायन तुजें घर ना केलें तेन्ना अवघड. भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें देणें. जेजू म्हणटा हांवें संवसाराचेर जोईत व्हेला. तुमी काळजीदार जायात आनी पवित्र आत्मो तुमकां काळजीदार करतलो. हें ताचें देणें घेवंक भोव करून ही परब, पवित्र आत्म्याची परब करूंक आमी तयार जाता. पवित्र आत्मो जावन आसा पवित्र सभेचो. पवित्र सभा जिवाळ, पवित्र सभा उर्बेभरीत, पवित्र सभा सदांच फुलती ताजी
जावं पवित्र आत्मो आमकां चलयता आनी चलयता. तर ह्याच आत्म्यान भरून काळजीदारपणी सदांच सगळे तरेची आडखडींक फुडो करूंक आमकां बळ दी म्हूण ह्या मिसा भेटींत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. खालवाराचो योग C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. सर्वेश्वरा श्री चिरुसाम जोरदारपणान दिला तो दाखल सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ल्हानवीक मनान पातकांची दूर धरून आमी म्हजे कडेन भयणी भावंडू आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. प्रिय बापा निश्कळूंक बोलयेचो योद्न आमकां शुद्ध निर्मळ करूं दिसान दीस हे मिसा भेटेंत वांटो घेवन आमचें काळजीदारपण वाडूं आनी सर्गींचे कृपेची गोठाय आमकां फाव जावं. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांचे दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशें ताणें आमकां केली आपल्या देवपणांची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाचे नदार उलासा सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच आनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकर रीता वाज आनी सांताना हांची काकूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपूण मेली, बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली, दोशेसाचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा, तुजें नांव सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां दिवा. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मुसानोत रेखता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुदांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिव.
आमकां काळजीदार जावंक आपयता तो जेजू आमकां एकल्याक ताणें आपलो आत्मो दिला काळजीदार जावंक संवसाराचेर जैत व्हरूंक होच जेजू आज आमचे काळजांत येता दिसा दिसपटे जिविताच्या आडकोडींक आमी बोडान फुडो करूं हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी कोमयांक आमच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू मोच्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55 प्रार्थुया कोण बळे बाप्पा सुर्गीचे देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें आमच्या आदले पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ले नवे जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां काळजीदार कर तुज्या पुता जेजूक समाजान गोवाय दिवंक
आमकां तुजें बोड फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 4 वाजता इंतेवर सांता क्रूज इगोर्जेंत आमची भयण सांताना आब्रेव हिचो तिचे बसत आनी तिचे गोदच्या बसत आमी किरीत भाशेन मागुया. आज सांजे 4:30 वाजता आमचे इगोर्जेंत मीस आनी मिसा देवाच्या उतराची पोरगोटणी कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाचो जोमो आनी सगल्यांक आमकां हे मिसांत वांटो घेवंक आमंत्रण. 4:30 वाजता फादर झेवियर ब्रागांजा हे मीस भेटितलो आनी देवाचें उतर पोरगोडटलो. फाल्यां आमचे स्टेजीर कोंकणी तियात्र आसा. सोशल वर्कर ब्रोयनार फ्रांसीस दत्वे. तुमी सगळ्यांनी येवंक आनी तातूंत वांटो घेवंक आमचो तुमकां उलो. आमचो भाव प्रशांत ह्या तियात्रांत तसोच मॅथ्यू मेर्शेचो मॅथ्यू कॅटिकिस्ट वांटो घेता. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन काळजीदारपणी जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळपकार शेवटाचे गायन आमी गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 202. E10 पेज 82. Power.